नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे 2 दिसाचे राष्ट्रीय अधिवेशन सध्या दिल्लीच्या भारत मंडपमात सुरू आसा. आयज ह्या अधिवेशनाचो दुसरो दीस. आयज अधिवेशनात विरोधी पक्षान आपली नकारात्मकता, संकुचित मानसिकता आणि भ्रष्टाचाराक लागून देशात कितेंच योगदान करूंक ना हो संकल्प सगळ्यांनी स्वीकार केलो. ह्या संकल्पाक भारतीय जनता पक्षान देश की आशा विपक्ष की हताशा अशें नाव दिलें. संकल्प फुडाऱ्या मुखार दवरता आसतना भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की दर एका वेंचणूक मळाचेर फुडाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो संदेश घेवन आमी मुखार वतले. क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है. नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा. 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की भारतीय जनता पक्षाक फुडल्या 5 वर्सांत मोठ्या गतीन काम करून 370 जाग्यांचेर लक्ष दवरूंक जाय. अजून मेरेन 25 लाखां वयर महिलांची खाती भारतीय जनता पक्षान सुरू केल्यात. राम मंदिर निर्माण करून सावार राम भक्तांक खोशी दिल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है. हमें सबका विश्वास हासिल करना है. और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेश राज्याच्या भेटेर वतले. फाल्यां सकाळी संभल जिल्ह्यातल्या कल्कीधाम देवळाचो बुन्यादी फातर ते बसयतले. ह्या वेळार ते कल्कीधाम देवळाच्या कलाकृतीचे अनावरणय करतले. ह्या कार्यावळीक संत धार्मिक फुडारी आनी हेर लोक सहभागी जातले. उपरांत दनपारां 10 लाख कोटी रुपया खर्च करून तयार जाल्ल्या 24,000 कल्याणकारी येवजण्यांची ते सुरवात करतले. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा फुडारी व्ही मुरलीधरन हांणी राहुल गांधीचेर टिका करीत सांगलें की राहुल गांधीन आपल्या मतदारसंघात मुळाव्या भलायकीच्या सोयींचेर लक्ष दिवंक जाय. He is a tourist in his own constituency. So he goes once in 5-6 months. But he should also take care of the issues of the constituency. That constituency is facing man-animal conflict for more than a week. Rahul Gandhi didn't find time to visit it till now. And the reason for the death of a forest watchman, according to his family, is that he didn't get required medical assistance. Rahul Gandhi should have taken care of his constituency, ensured that at least that is a place where the frequent man-animal conflicts are there. So he should have ensured that basic medical facilities are there in his constituency. अस्तंत बंगालात कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर परत परत प्रश्न उपस्थित जातात. पश्चिम बंगालातले भाजपा सांसद आणि केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार हांणी ममता सरकाराचेर खर टिका केल्या. अस्तंत बंगालात कायदो म्हणटा तो नाच अशें जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. पश्चिम बंगाल में संदेश खाली तो अभी एक विस्फोट हो गया. ऐसे विस्फोट सारे अंदर हर राज्य में, हर जिला में है. हम भाजपा बहुत दिनों से कह रहे हैं बंगाल का स्थिति इस प्रकार है. ये आप अभी जनता के पास आ गया. हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका चर्चा हुआ.
प्रस्ताव के अंदर भी है। निश्चित रूप से आप देखिए, बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक तरफ उनको अरेस्ट किया और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहते हैं शाहजहां इज अ गुड पर्सन, वो अच्छे लड़का है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ उनको जो साथी शिबू उत्तम उसको अरेस्ट भी किया और दूसरी तरफ उनको जो बॉस उनको सर्टिफिकेट देता है। तो मन में क्या है? इन्क्वायरी में उसको छूट दे देंगे। भारतीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला 19 फेब्रुवारीक फाल्यां पटना बिहार राज्याक भेट दितलो। बिहारात जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारी संदर्भात ही भेट आसा। ह्या पंगडात वेंचणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे आणि अरुण गोयल वांटेकार जातले। वेंचणूक आयोगाचो पंगड आपल्या भेटे दरम्यान पयले दिसा राज्यातले मुखेल वेंचणूक पदाधिकारी HR श्रीनिवास आणि पोलीस महानिदेशक RS भट्टी तसेच झारखंडाचे केंद्रीय सुरक्षा दळाचे नोडल अधिकाऱ्या वांगडा भासाभास करतले। 20 फेब्रुवारीक आयोग राज्यातल्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताय प्राप्त पक्षाकडेन बसका घेतलो। आपण करता ते काम एक भक्ती आसा आणि ते मानान करपाक जाय असे विचार राज्यपाल PA श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायले। 4 दिसाच्या कावी कला कार्यशाळेच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले। ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रीटा श्रीधरन पिल्लय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, पल्लवी धेपे, विली घोष आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयचे नामनेचे कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हांणी 25 कलाकारांक ह्या कलेसंदर्भात ह्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन केलें। Today seems to be a full happiness day for me because the calorie of satisfaction now I derived from this meeting, nobody can count. And Grama Swaraj Sangam is based on hard work done by the ordinary citizens of this country. And even now, of course, we are an advanced, fast developing country, but at the same time, our base is now in villages. That is why the order 25 or 26 additional occupants, and our concept is that work is worship. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे गोंय विद्यापीठाचो दर्जो वाडोवन विद्यापीठाक नवी दिखा दाखोवपा संदर्भात आभार मानले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उच्चतर शिक्षा अभियाना अंतर्गत गोंय विद्यापीठा खातीर 100 कोटी रुपया खर्च करून विद्यापीठाचो दर्जो सुधारला। मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या पालवान गोंय विद्यापीठाचो आतां दर्जो वाडला। परिवारान आपले वर्सुकी प्रदर्शन काल विद्यालयात घडोवन हाडले। विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांक आणि तांच्या कलेक प्रोत्साहन दिवपा हेतान तशेंच राष्ट्रीय शिक्षण नितीक अनुसरून हे प्रदर्शन आशिल्लें। ह्या वेळार भुरग्यांनी कला, समाज विज्ञान आणि हेर मळांचेर आपल्यो कलाकृती प्रदर्शित केल्यो। पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो आनंद घेतलो। गुजरातांतल्या राजकोटात भारत गती तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट मॅचीच्या चौथ्या दिसाचो खेळ सुरू आसा। इंग्लंडात भारताच्या 557 धांवड्यांच्या मोखीक जाप दितना दुसऱ्या डावांत 7 गडे वगडावन 73 धांवड्यो इंग्लंडान केल्यात। हाचे पयलीं भारतान दुसऱ्या डावांत 4 गडे वगडावन 430 धांवड्यो करून खेळ घोशीत केल्लो। भारताक 556 धांवड्यांची आघाडी मेळिल्ली, जातून यशस्वी जयस्वाल हाचो दुहेरी शेकडो आस्पावता। ताणें 236 बॉलांत 214 धांवड्यो केल्यो। आयज सकाळी भारतान खेळपाक सुरवात केली तेन्ना शुभमन गिल आणि कुलदीप यादव हांणी खेळाक सुरवात केल्ली। शुभमन गिलान 91 जाल्यार कुलदीप यादवान 27 धांवड्यो केल्यो। नवो खेळपाक देविल्लो सरफराज खान हाणें सेगीत दुसऱ्या डावांत लेगीत अर्धशेकडो करतना 68 धांवड्यो केल्यो। आनी आतां निमाणे कडेन पळोवया पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो। आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता, ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।